Hello, Father James Kubicki here on the Feast of the Holy Archangels, Michael, Raphael, and Gabriel, who are strong protectors, guides and healers, and messengers for God's Word. I'm afraid that many people don't think too much about them except maybe this one day of the year. Yet, these archangels appear throughout the Bible, including the book of the prophet Daniel, the Old Testament book of Tobit, the Gospel of Matthew, and the last book of the Bible, Revelation. In other words, God's own holy word to us, the Scriptures, tell us about these special friends of God and humanity. Don't you think that if God sent them to help us in various ways, it would be a good idea to not only be open to their help, but to ask for it? Let's do that today with some prayers that I found to each of these three archangels. Saint Michael the Archangel, defend us against the enemies of our souls. Protect us always, and guide us to our eternal home, where we will praise the Holy Trinity with all the powers of heaven forever and ever. Amen. Saint Raphael the Archangel, you were sent to guide young Tobiah on his trip and to cure old Tobit of his blindness. Guide us on our earthly journey and be our physician, taking care of all our ailments of body and soul. Amen. Saint Gabriel, divine messenger, you were sent to the Blessed Virgin Mary to announce to her our salvation. At the end of our days on earth, at the hour of our death, greet us with the message of our salvation, so that we may with you praise God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, forever and ever. Amen.
Spora ekliac Deva, sasna noman tuka. Salve spora ekliac Deva, sasna noman tuka. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकांय दिव. माई मोगाचो येवकार ही आयच्या मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या बालंदान एंटनी कुन्या हाच्या दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ले मिलाग्रिना डिकॉस्टा हिच्या ओतम्या पासत देवान तिकाय सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया आपलो जल्माचो दीस मनयतात मारिया आर्कांजा आफोन्सो आनी लक्ष फेर्नांडीस. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. सगळीं आमी आयच्या दिसाक जेन्ना आमी महादेवदूतांची परब मनयता आमकां जण एकल्याक ह्या महादेवदूतांचो आदार देवाच्यान मेळूंक आमी मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणो आज आमी बाग्योंत मिंगेल, बाग्योंत गाब्रिएल आनी बाग्योंत राफायल ह्या महादेवदूतांची परब समरुमता. जेजूस आमकां म्हणटा तुमी स्वर्गांतान देवदूत देंवतले आनी चडटले देखतले जरी तर तुमी ह्या संवसारान मोशे गोवाय जातले जाल्यार. आज ह्या तेगूय महादेवदूतांची परब करतना पयले सुवातेर बाग्योंत मिंगेल तो जालो देवाची शक्ती. देवान आपल्या ह्या देवदूता वरवीं सगळें ह्या संवसारांत नश्ट आसलेलें पयस करूंक आमकां आदार दिलो. गाब्रिएल जालो देवाचो ह्या संवसारांत देवदूत जो आमकां देवाचो संदेश दिता. ही बिकेम द मॅसेंजर ऑफ गॉड. बरो संदेश मारयेक ह्या महादेवदूतान दिलो आनी देवाचो गोवाय जावंक भोव करून मारयेक देवाची आवय जावंक ताणें केली तयारी ताणें केली. आनी राफायल जालो देवाची पेकोवणी. ही बिकेम द हिलर कित्याक तोबियस आनी तोबिताक ताणें बरें केलें. जशें तोबिताचे कुड्डेपण आसलें ताच्या दोळ्यांक हात लावन ताचें कुड्डेपण बरेंपण ताका हाडलें. हे महादेवदूत आयज आमकां एक गोवाय कशें जातात. आमच्या जिवितान आमी जेजूचे गोवाय जावंक दर दिसाक ते आमकां उलो मारतात. आमच्या जिविताचे चालीन आमच्या जिविताच्या दर एका कोरण्यांनी आमी जेजूक अदीक आनी अदीक ताचे दूत जावंक आमी सगळे आमच्या जिवितान आसलें पातकी जिवीत सोडून दिवंक आनी आमकांच पेकोवणी दितना दुसऱ्या आमच्या हेरा बाबा भयणांक पेकोवणी दिवंक आमकां उलो मारतात. तर हेंच करूंक ह्या मिसान खोतखोत्यान आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं भोगसणे मागून सगळीं बरोबर आमी म्हणुया हांव पातकी सोद मुद्देदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात.
Omo soprat, omo soprat. Ya pasot bagyun sudansang kuan marim. Songda dudutang kalipokta. Ani tungka bababunido. Mushe katiramcha sabesprad balaki. विनोती कुरात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक सोर्वेस्पोरा देवदूतांचे आनी मनशाचे मुनियारपण तुवें सोपून मांडावळीन थारायलाय तूं स्वर्गात सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा करतात ते तुजे दूत ह्या संवसारान आमचें जिवीत राखूं म्हूण आमी तुजे लागीं खालतेपणी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेदान राजपूत उलयता
सासनाच्या हा सासना दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार शिंवासनां मांडून दवरलीं आनी काळा युगा आदलो कोण एकलो आसनार येवन बसलो. ताचें न्हेसपा आवरण हिमा पोरी धवें, ताचे तकलेचे केंस मेंढऱ्याचे लोवे इतले नितळ. ताचें शिंवासन एका उज्याच्या आकट्या पोरी आनी ताची चाकां जोलत्या उज्या सारकी. ताचे मुखायली एक उज्याची नोद व्हांवताली. हजाराचे हजार ताची सेवा कोत्ताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्यायसभा बोल्ली आनी पुस्तकां उगडलीं. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनान तेलून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो सोर्गीच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा युगा आदल्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका अधिकार, मोहिमा आनी रायपण दिली आनी सगळ्या पोरजांचे, राष्ट्राचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासनाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताच्या सोमराज्याचें केन्नाच निसंतोन जावचें ना. देवाचें उतोरें. देवाचे गोड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गायन करून जातलो. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतले प्रार्थना आयकून घेतले म्हूण सर्वेस्परा. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासता. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करता. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विस्वाशी, सोगटा परस व्हडलें तुजें नांव आनी तुवें दिलें उतर देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज कोट केलें. म्हाका धीरान पळय. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. तुज्या तोंडांतली उतरां आयकना फुडें सर्वेस्परा. संवसारांतले सगळे राजा तुका दिनवासतले. सर्वेस्परा
सर्वेस्पराची कर्तृत्वा म्हणून म्हणटले खरीच वर्ती सर्वेस्पराची महिमा तुझ्या दूता मुखार तुझे कीर्तन गायता सर्वेस्परा उद्गार सर्वेस्पो तुमचे सोवे असू सुवावा प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान जेसून नातानियेलाक आपणाशी येता तो देखलो आनी ताचे विशीं म्हणे हो पळयात एक खरो इस्रायली ताचे सोबें कसलेंच भास्करपण ना. नातानियेलान ताका म्हळें तूं म्हाका खंय वळखताय? जेसून ताका जबाब दिलो फिलिपान तुका आपोवचे आदीं तूं अंजिराच्या झाडा तोळा आसतना हांवें तुका देखलो. नातानियेलान ताका परतीपाड केलो गुरुजी तूं देवाचो पूत तूं इस्रायलाचो राजा. जेसून ताका म्हळें तूं अंजिराच्या झाडा तोळा अंजिराच्या झाडा तोळा हांवें देखलो इतलेंच तुका हांवें म्हळें देखून तूं विस्वास दवरताय ह्याहून अदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलोय. आनी ताका म्हळें हांव तुमकां सोत सांगता स्वर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतल्यात आनी देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चडलोले आनी देंवलोले तुमी पळयतल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमाने वाखाणी तुका क्रिस्ता. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता हांव सर्वेस्परा. बाबा भयणीनो आज आमी ह्या देवदुतांची परब समोरुमता. केदें व्हडलें भाग आमकां देव सर्वेस्पर देव आमकां हे देवदूत दिता देखून. ह्या देवदुता वरवीं आज आमकां सोबीत सुंदर एक मांडावळ पवित्र सभेन आसा म्हूण
आमकां सगल्यांक गमून येता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू नातानेलाक आपणाशी येता तो देखता आनी कांय बरी उतरां म्हणटा. ओ पळय, खरो इस्रायली, ताचे सोबें कसलेंच भास्कोड पडना. नातानेल आपल्या जिवितान बाबा भयणीनो कोश्टवतालो. तो सुरवणदाराक आशेन रावतालो, कित्याक इस्रायल पोरसा त्या वेळार एक रोमा शारान गुलामपण कशें अणभवताले आनी तांकां केदना तांचे सोबे मेसियस येतलो, केदना सुरवणदार येतलो आनी तांकां सोडवण मेळटली हें तो आशेन रावतालो. कित्याक एक बरो गोवाय तो देवाचो आसलो. आपल्या जिवितान बरे तरेन शास्त्र तो पाळटालो. इतलेंच न्हय, जो वावर तो करतालो त्या वावरा उद्देशीन देवाक महिमा दिवंक सदांच तो वावुरतालो. आनी आंजिराचें झाड बाबा भयणो इस्रायल पोरजेक एक खुणा, कसली खुणा, पयले सुवातेर सुफोडकायेची एक खुणा बाबा भयणीनो तांच्या जिवितान उत्पन्न जें फळ जातालें ताचे वरवीं बाबा भयणीनो खुशालकायेची खुणा ती जावन आसली. म्हणटूच ह्या अंजिराच्या झाडा तोडा बसून जायते बाबा भयणीनो तांचे मदें शास्त्री जावं धर्मशास्त्री लोकांक शिकोवन दिताले, देवा विशीं शास्त्र शिकयताले. केन्नाय जिवितान थकले जाल्यार अंजिराच्या झाडा पोंदा सावडी मेळटाली, तातूंत शांत वारो घेवन आपल्या जिवाक समाधान तांकां मेळटालें. अशेंच नातानेल आपूण ह्या झाडा तोडा बसून देवाचे विशीं तो नियाळटालो. केन्ना आमकां सुरवणदार मेळटलो आनी ताका घुडयेक बाबा भयणीनो झेम पडली आसतली आनी जाकोबा भाशेन ताचे मदें दर्शन आयलें. घुडयेक देवान ताका दर्शन दिलें की हांव तुमकां मसियस धाडटलो, सोडवून तुमकां फावो जातली. बाबा भयणीनो, जेन्ना तो जेजूशी आयलो तेन्ना जेजून ताका म्हणलें, फिलिपान तुका आपोवच्या आदीं हांवें तुका अंजिराच्या झाडा तोडा देखलो. आनी बाबा भयणीनो, हें आयकून नातानेल सगलोच थोटाकलो, कित्याक आपले भितर जें घडटालें, आपले भितर ताका स्ट्रगल आसलें, आपले भितर चड व्हड जी आसली तो फकत तो जाणा आसलो. आनी जेजून हें आपलें मन ओळखलें, आपल्या काळजांतली भावना ओळखली देखून ताणें म्हणलें, तूं देवाचो अभिषेक तूं जावन आसाय, खरें देवान धाडलेलो देवाचो पूत. बाबा भयणीनो, कित्याक जायत हें ताचें सोशी आयलें, कित्याक नातानेल आपल्या जिवितान देवाच्या संदेशाक सदांच उक्तो रावलो. आज आमी ह्या देवदूतांची परब समोरुमतांव. कित्याक गाय आमकां हे महादेवदूत दिल्यात देवान. पयले सुवातेर बाग्योंत गाब्रिएल देवाचो संदेश मारयेक दिता. आमी म्हणटा इज अ मॅसेंजर ऑफ गॉड. आमी सगळीं ह्या संवसारांत जियेतली ह्या बाग्योंताक जायते फावटी आमच्या जिवितान जेन्ना अडचण येता, देवाचो संदेश आमकां सारको समजना तेन्ना ह्या बाग्योंताक उलो मारूंक गरज. कित्याक देवाचो संदेश युक्त वेळार ह्या देवदूतान मारयेक दिलो आनी ती देवाची आवय जावची आसा. जें मनशा लागीं घडना तें देवा लागीं घडटा म्हणून मारयेक एके भाशेन ताणें कन्विन्स करूंक आपल्या जिवितान केलें. दुसरे सुवातेर आमी जाणा बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितान मायकल ओ मिकायल अशें आमी म्हणटा ह्या महादूताची आमी परब आज समोरुमतांव. कित्याक गाय सगल्या ह्या संवसारांत आसलेल्या नश्टांचेर भोव करून सैतानाचेर ताणें झूज मारलें. देवाचे राज बाबा भयणीनो ताणें राखलें. ही बिकेम द वॉरियर, ही बिकेम द फायटर to fight against the evil temptations, to fight against the devil. बाबा भयणीनो, आज आमकां होच देवदूत आमकां एक देख दिता. आमच्या जिवितान जेन्ना सगळें वायट येता, आमच्या जिवितान आमी बाबा भयणीनो अडचण्यांक सांपडटा, आमच्या जिवितान आमी पातकान पडटा, तेन्ना आमी कशे तरेन झूज मांडचें आनी कशे तरेन ह्या देवदूताक उलो मारून आमचे झुजा वरवीं आमी जिखून जैतिवंत जावचें तें पवित्र सभा आमकां देख दिता. तिसरे सुवातेर राफायल बाबा भयणीनो, बापायक आनी पुताक तोबियास आनी तोबीत हांकां ताणें मार्गदर्शन दिलें. तोबीत जेन्ना कुड्डो आसलो ताच्या दोळ्यांक ताणें हात लायले, ताचें कुड्डेपण ताणें पयस केलें. म्हणजे ताका पेकोडी दिली. ही बिकेम द हिलर ऑफ गॉड, ताका मेडिसीन ऑफ गॉड अशें म्हणटा. ह्या महामारेंत आमकां ह्या देवदूताची भोव करून गरज. कित्याक आमी सगळे अडचण्यांक सांपडटा, आमी भियेता तेन्ना हो देवदूत आमकां किरीत भाशेन आपलो आलाशिरो आनी आसरो दिता. आज आमकां
जेजूचे गोवाय जावं की तेगूय देवदूत उलो मारतात. पयले सुवातेर देवाचो बरो संदेश आमी ह्या संवसारान दुसऱ्यांक परगटूंक जशें गाब्रिएलान आपल्या जिवितान परगटलो बाबा भयणीनो, आमी आमच्या जिवितान हो बरो संदेश आमच्या बाबा भयणाक आमच्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी दिवंक गरज. दुसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, आमच्याच पातका वयर आमचेच अस्कोताय वयर झूज मांडून आमकां सगळे स्वर्ग जोडून घेवंक आमकां सगळ्या ह्या वायटांतली दिवारूंक मायकल आमकां आदार दिता. तर आमी सगळ्या पातका वेळेच्यो आमी ताचो आसरो घेवंक गरज. तिसरे सुवातेर आमी ह्या महामारीन बाबा भयणीनो आमचें जिवीत पयले सुवातेर अदीक आनी अदीक बरें मांडून हाडूंक, आमच्या जिवितान सगळी पेकोवणी घेता तेन्ना दुसऱ्या आमच्या हेरा बाबा भयणांक जे अडचण्यांत आसात, जी पेकोवणी घेवंक नकोत, जी बाबा भयणीनो सगळीं घुस्पोल्यांत, तांकां ही पेकोवणी दिवंक बऱ्या उतरा वरवीं आमच्या बऱ्या कोरण्या वरवीं गोवाय जावंक आमकां राफायल उलो मारता. तर ह्या महादेवदूतांचे आमी परब करता आसतना बाबा भयणो आमकां तांचें प्रेरण आमी घेवया. अदीक आनी अदीक ह्या दुतां मुखार सर्वेस्पराचें किर्तन आमी गावया, कित्याक देवान आमकां हे महादेवदूत दिले, आमी अदीक ताचे गोवाय जावं. तर तांची कृपा घेवन आमचें जिवीत बरे तरेन मांडून हाडूंक ह्या संवसारान अदीक आनी अदीक देवाचें राज विस्तारूंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक बांदता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पयलीं शुभेच्छा लावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोहिमेमून देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, हो वाकाडणेचो योद आमी तुका समर्पिता. देवदूतांच्या मुनियारपणान तुजे मुखार तो पावूं आनी तांच्या आदारान आमच्या जिविताची भेटोवणी परमोडीत दुपावरी तुजे मुखार सदांच सोडूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची कारसा उबारूया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदार आनी सासनाचे देवा, सूर कार्यांचो जेसू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या विस्वाशी देवदूतांक आनी महादेवदूतांक वाखाणटना तुजीच मोहिमा आमी वाखाणटाव, कित्याक तांकां मान दितना
तुका तांच्या रुचणाराक आमी मान दिता. तांकां जरी इतलो मान फावो कितलो उदीक तूं व्हरतो आनी वंदून फावो आसलेलो. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजे मोहिमेंत संतोसता वयर स्वर्गार हिशोब नासलेलो देवदूतांचो दोलबार. तांच्या सांगाता तुका पोरनिपाट करून आमी संतोशान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोरोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाळताचो गूट पोरगोटुया. Gesù melo, Gesù জীবন সারা, Gesù dovranie dolo. Gesù melo, Gesù জীবন সারা, Gesù dovranie dolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेची कुडान रगत सिरतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यूत बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगले यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगतीत चपूती भाग्यून सुसे भाग्यून धरून दिता आनी सूर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सोरपोद्वेदार बाबा सोरवंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. महादेवदूत सर्वेस्पराचे गोवाय जाले. आमच्या जिवितान जेसू आमकां गोवाय जावंक आपयता तेन्नाच की आमी उदीक आनी उदीक देवाची महिमा पळोवंक पावतले. आमच्या जिवितान उदीक आनी उदीक दुसऱ्यांक भोगसणे दिवंक देवाचे राज आमचे मदें हाडूंक दर दिसाक वावरूंक जेजून शिकयलेले मागणे सगळी बरोबर आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सदां सदां तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक शिक्षिता. तुजी आमची पातकां बोस आनी आमकां तारीफ पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या आमी बरोवशान ओतरेकतां तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसका आनी तुजे कुशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं, तुमचे सगळे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शिली संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शिली संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी वस्त जेसू आमकां धर्मदुतांच्या आनी देवदुतांच्या वरवीं मोहिमेमोद जावंक आपयता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर वयचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडये एक घडये तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
सगल्या काळजान सर्वेस्परा हांव तुका वाकाणटां तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. प्रार्थुया. भोव मोगाड बापा, सर्गीचो उंडो आमी घेतला. ह्या उंड्याचे घोटायेन सर्गीच्या मार्गार आमी तिरायेन फुडें वचूंक तुजे दूत आमकां जतनायेन राखूं म्हूण आमी विस्वासान तुजे लागीं मागता. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन. उचुनियात. ह्या महादेवदुतां भाशेन जेजूचे गवाय जावं क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका पळय म्हाका एका निर्भाग्या एका पातक्याक निर्भाग्या पातक्या तुज्या पांया लागीं तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. सगळो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये, एक आकुतीचे माये, चुरचुरे कोर म्हजे. सुरसुरे कोर म्हजे. हांव आयकता हांव आयकता सगल्यांनी तुका सगल्यांनी तुका पाचारलेली पाचारलेली आसऱ्या आसऱ्या आनी परवाशा आनी बरवाशा पातक्यांच्या पातक्याच्या जा तोर जातोर म्हजो आसरो म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो. आनी म्हजो बरवासो. पाव म्हाका पाव म्हाका मोगा पासत मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या जेजू क्रिस्ताच्या उगड तुजे उगड तुजे हात म्हाका हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्या एका दुर्बळ पातक्या जो येता जो येता आनी आपल्याकूच आनी आपल्याकूच भेटयता तुका भेटयता तुका तुजी सासनाची तुजी सासणाची चाकून कशी. चाकून कशी हांव आशिर्वाद हांव आशिर्वाद आनी आर्गां आनी आर्गां देवाक दिता. देवाक दिता. दिलो देखून दिला म्हाका देखून म्हाका ताचे काकुतीन ताचे काकुतीन हो विस्वास हो विस्वास तुजे ताय तुजे ताय कात्री खात्री जशें हांव जशें हांव सत मानता सत मानता म्हज्या सासनाच्या म्हज्या सासणाच्या साल्वासावाची सावासावाची कोटा कोटा जायते पावटी आदी जायते फावटी आदी निर्भागी जावन निर्भागी जावन पडली. पडली. कित्याक कित्याक हांवें तुका हांवें तुका उलो केलो ना. उलो केलो ना. हांव जाणो हांव जाणो तुजे मजती तुजे मजती हांव सोयत वतली. हांव सोयत उरतली. हांव जाणो हांव जाणो तूं म्हाका तूं म्हाका मजत दितेली म्हूण. मजो दितेली म्हूण. जर हांवें जर हांवें म्हजी भेट म्हजी भेट तुका केल्यार तुका केल्यार तुजेर पातयो तुजेर पातयेवन पूण भियेता पूण भियेता पातकाचे ताळणेत काचे ताळणे तुजो आदार तुजो आदार म्हाका ना जायन म्हूण मागोना जायत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण आनी बाडीत म्हूण म्हजो आत्मो म्हजो आत्मो हो तोर हो तोर वर्तता उपकार वर्तता उपकार जो मागता जो मागता तुजे ताय. तुजे ताय. आनी हांव आनी हांव प्रातून मागता तातून मागता तुजे लागीं तुजे लागीं तुका दिसता तुका दिसता त्या प्रमाणे त्या प्रमाणे कोण भाशेन कोण भाशेन आनी केन्ना आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं. म्हाका तो मेळूं. अदीक करून अदीक करून एमकोणाच्या कोणाच्या चपक्याच्या वेळार चपक्याच्या वेळार सदांच तुका सदांच तुका उलो मारूंक उलो मारूं आनी म्हणूंक तुका आनी म्हणून तुका ए माये हे माये आदार म्हाका दी. आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये शाश्वत आदाराची माये निर्मिनाका निर्मी नाका हांवें सांडूंक हांवें सांडू म्हज्या देवाक. म्हज्या देवाक. आमेन. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्या पासत विनोदी कोर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा वस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. भागीत मरे देवाची माये बाप्या खातीर विनोदी कोर. आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्या पासत विनोदी कोर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा वस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. भागीत मरे देवाची माये बाप्या खातीर विनोदी कोर. आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन.
सासवोत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्या बसोत विनोदी कोर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत शतायसा वस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत शेसू भाग्यवत मरे देवाचे माई आपापल्या खाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेदारमे भाग्यंती मारिये भाग्यवती मारिये आदारती आदारती उदृष्टाक उदृष्टाक संपवलेल्या सापडलेल्या मोजोत कोर मोजोत कोर ओस्कोत काळजाच्या उस्कोत कालसाच्या माग माग पोचे पासून पोचे पासत जा शहरातील जा शहराती देवाच्या मुनियाऱ्यांची देवाच्या मुनियाऱ्याची विनोद कोर विनोद कोर सगल्या सगळ्या देवाक पेटयलेल्या देवाक पेटयलेल्या ओस्तऱ्यांपासून उस्तऱ्या पासत फावो कोर फावो कोर तुझो आदार तुझो आदार सगल्यांक सगळ्यांक जे मागतात जे मागता तुझो सासनाचो तुझो सासनाचो आलाशिरो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आश्रय साहेबिनी आदार दिनार करसांत आनी दुखी कोतिनी प्रातुया सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवं जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिचे मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूं सदां काळ फोड तुजे सोडवणीचो तुजो जियेताय रासूर चलयताय सासनाच्या सासनाक सगळे पिडेवंत आसलेल्या आमच्या बाबा भयणां खातीर मागुया सायबीण माय उद्देशी तांकां इलाज मेळोवून किरीत भाशेन तांकां ह्या वेळार आमी उबारुया आमचो आदार सोम्याच्या नांवार ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला सोम्या म्हजे मागणे आयक आनी म्हजें हृदय तुजे शिपाव सोमी आसूं तुमचे सवे आनी तुमच्या आत्म्या सवे प्रार्थना तुका सोम्या देवा या तुज्या चाकरांक फावो सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनोदवंत आदारान भाग्यून सदांच आंकवार मरीची ती निवारूंक ह्या काळाच्या कुंतींतली आनी भोगूंक पावूं सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मोदे आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोडून करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक सो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान रासून करता सासनाच्या सासनाक आमेन सासूत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सूर पदवीदार देवाचे बेसांव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवान सदां काल तोगू आमेन Novo Sosa